पावसाचो सीझन अजून पर्यंत खंयचूच बाबा हे लक्षणां दिसना की मायनिंग स्टार्ट जातले म्हणून गोंयांत. सो हे लोकांची फुडें पर्यंत कितें हे लोकांनी इतले रीण काडला की हेंचे कितें हेंच्यांनी आयज आधार दवरला प्रायोरिटीज चुकता. हो आधार आयज गव्हर्मेंटाच्या विश्वासान रावलेले आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटीज विश्वासान रावलेले आसा. सद्गुरू तांचो मुद्दो प्रायोरिटीज आसा. सद्गुरू म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर प्रायोरिटी आसची. करूनच घेऊन वचचें पडटलें. एखाद्या वेळी एक गोष्ट आसा म्हणून दुसरी गोष्ट करू नये अशें कांय ना. मायनिंग अफेक्टेड पीपल आसात ते म्हणजे ते एक 20% झाले जर जाय त्या लोकां कडेन पळोवपा जाय. बाकीचे 80% रिमेनिंग आसा तांकां बाकीच्यो सुविधा साधन सुविधा निर्माण करून दिवपा जाय. आनी साधन सुविधा हो प्रश्न एका वर्सा खातीर नासता. तो लॉंग टर्म आमचो डेव्हलपमेंट तो घेवन वचचो पडटा. म्हणून आमी हे करुया तें करुया नाका हें म्हणचे परस हें बॅलन्स एक्ट घेवन वचपाक जाय. तांची प्रायोरिटीज मायनिंगा खातीर आसा ती अत्यंत गरजेचीच आसा. आणि कित्या खातीर उरली कोणा खातीर उरली टू सम एक्सटेंट आमी कशें भायर काडपाचें पळय हाचे वेल्यान लोकांनी आमचेर कितलो विश्वास दवरलो. मायनिंग बेल्टाच्या लोकांनी कोणाचेर विश्वास दवरले टू टेप वाजोवन बसून जाल्यार पसून आयज लोकांक कळ्ळां म्हणजे कोण सरकार केन्ना आमकां पावपाक शकतलें. हो एक मोठो विश्वास ह्या सरकाराचेर ह्या घडोवपाच्या हातूंत भितर गोंयच्या लोकांनी दवरिल्लो आसा. मायनिंग विभागांतल्या लोकांनी दवरिल्लो आसा. मायनिंग विभागांतल्या लोकांक ही प्राथमीक ही गरज आसा की तांकां ह्या रिणांतल्यान मुक्त करपाकच जाय. पूण हो एक सादो केंद्रान एक बारीकशे आमचे जो रेव्हेन्यू गेल्लो तातूंतली एक थोडोसो अमावंट पसून दिलो जर जायत आमी कर्जमुक्त जातात. ही तांचे संपूर्ण हें भाशण पळयलें जर जाय जाल्यार आमकां दे आर वेलकमिंग. इट इज व्हेरी पॉझिटिव्ह दॅट हाऊ शूड वी मूव. द ओनली थिंग इज लिव्हिंग असाइड इन्फ्रास्ट्रक्चर यू फर्स्ट सेटल ऑल दीज इश्यूज देन गो टू आर्ग्युमेंट बरोबर नाही म्हणटा. दिस इज नॉट बरोबर. हे पयलीं करात मागीरच ते करात. बरोबर वचपाक जाय. म्हाका दिसता की बरोबर वचपाक जाय. आनी दिस इज अ हाय टायम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. मायनिंगांतल्यान एम्प्लॉयमेंट आमचो कट ऑफ जाल्लो आसा. तो म्हाका आयजय प्रश्न येता की गोंया भितर एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचें सरकार जाल्यार पसून अजून पर्यंत प्रश्न सुटावो जालो ना. जो पर्यंत एम्प्लॉयमेंट जायना तो पर्यंत यूथ बरे कामाक लागना तो पर्यंत आमचे कडेन डेव्हलपमेंट कसोच करपाक जावचो ना. क्वॉलिटी लायफ आमकां कशेंच मेळचें ना. आमचें पर कॅपिटा इन्कम कशेंच वाडचें ना. दुसरो मुद्दो जो आसा सद्गुरून काडिल्लो की इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर कांय प्रायोरिटीज ठरोवपा जाय. म्हळ्यार तो ट्रॅफिकाचो मुद्दो आसूं पार्किंगाचो मुद्दो आसूं ओक केरोकडेच्या फ्लायओवराचो मुद्दो आसूं हे प्रोजेक्ट खंय तरी सायडीन पडपा लागल्यात आनी महाकाय प्रोजेक्टांचेर तुमचो फोकस वचपा लागला केंद्र सत्तेर येतकीर. महाकाय हाचो अर्थच असो आसा की जे ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट आसात ते कॉर्पोरेशनान करचे असतात गोंयच्या सरकारान करचे असतात. जे केंद्र शासनान आमकां मदत दिवन करपाचे प्रोजेक्ट वी कॅनॉट एक्सपेक्ट central government will come and solve our parking problems. They cannot contribute to the parking problem. This has to be looked after that corporation or the Goa state. आम्ही जर असे डिस्टिंक्ट हे केले न्ही सेपरेशन केले कॅटेगरायज केले की सरकारान खंयचे करपाचे म्युनिसिपालिटीन खंयचे करपाचे म्युनिसिपालिटीक कितें आधार हो सरकारान दिवपाचो आनी केंद्र शासना कडच्यान कितले मॅक्झिमम घेवपाचे जे आमकां ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर महाकाय प्रोजेक्ट म्हणटा तेच महाकाय प्रोजेक्ट आमी ते नाका म्हणले तरी हे हाका ते फंड्स करचे ना. म्हणून आमी क्लियर कट आयडेंटिफाय करपाक जाय खंयचे प्रोजेक्ट्स कोणी एक्झिक्यूट करपाचे आनी खंयचे प्रोजेक्टा खातीर आनी केंद्र आमचे कडेन आसले कारणान केंद्रांतल्यान मॅक्झिमम जर येता आतां मांडोवी पूल नाका पूण आमकां पार्किंग वेवस्था करून दी म्हणले जर जाय दे वील ड्रॉप देअर आयडिया. सो वी हॅव टू गेट मॅक्झिमम जे हे आसा पळय प्रत्येक कडच्यान जात तितले बेनिफिट्स घेवपाक संकल्प पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टाची सद्या गरज म्हणजे इतली अर्जंट ना. जे आयज मांडवी ब्रिजाचें फावंडेशन घालतले थंयसर ती कितें अशी गरज ना की बाबा आमकां तो पूल येयना जाल्यार बाबा आमकां सगळे गोंयकारांक त्रास जातले. बट बाकीची गजाली मुद्दम लक्षांत दवरूंक जाय जशें मायनिंग हे आसा इफेक्टेड पीपल तशेंच आयज गोंयचे जे यूथ आसा ते चडान चड अनएम्प्लॉयड आसा तेंच्या एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत. आतां मेन म्हणटा आमी लक्की म्हणूंक शकता गोंयकार कित्याक आमकां टुरिजम मिनिस्टर मेळ्ळा तो आमचो गोंयचो MP मेळ्ळो आसा. आयज गोंयचो फोकस आसूंक जाय म्हणटा तो टुरिजम कित्याक दॅट इज नदर आफ्टर मायनिंग पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयान उरलें तें टुरिजम उरलां. बट आयच्या एक दुर्दैव म्हणटलो हांव कित्याक गोंयान आयज पर्यंत टुरिजम सायडीकसून गोंयाक कसलोच बाबा फायदो जाल्लो ना टुरिजम सायडीकसून कित्याक गोंय हे नॅचरली आयज टुरिस्टाक लागून अट्रॅक्ट करता. इट इज मॅन मेड नॉट द गव्हर्मेंट हॅज नेवर कंट्रिब्युटेड एनीथिंग टुवर्ड्स टुरिजम. इट इज मॅन मेड टुरिजम इन गोवा कित्याक आयज गोंयान दोन भाग जाल्लेले आसा आमचे एक नॉर्थ गोवा एक सावथ गोवा टुरिजम आनी चडशे टुरिस्ट लोक आसा ते आमचे नॉर्थ गोवा येता. तेंच्या लागून इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज गोंयान पळोवपाक गेले जाल्यार एक वॉटर पार्क ना भुरग्यांक लागून. तूं खंयसरूच चल बेंगलोर चल हैदराबाद चल मुंबय चल खंयसरूच चल थंयसर भुरग्यांक लागून फॅसिलिटीज आसा. लोक थंयसरली फॅमिली येता जेन्ना गोंयान येता गोंयान फक्त तांकां म्हणटा ते नॅचरल जे बिचीस आमचे आसा ते मेळटा तांकां थंयसर वयपाक
बट गव्हर्मेंटान सपोर्ट केलेलो और गव्हर्मेंट कंट्रिब्युटेड एक सुद्धा प्रोजेक्ट नाही टुरिझम सायडीक ही गजाल सद्गुरू ही गजाल पडटा खंय तरी टुरिझम निग्लेक्ट जाता. टुरिझम आता केंद्रीय पर्यटन मंत्रीच गोंयचो आसा. अशी परिस्थिती भितर सुद्धा एक अट्रॅक्टिव्ह टुरिझम प्रोजेक्ट्स जे आसात ते अजून पर्यंत खंय तरी सरकाराच्या अजेंड्याचेर दिसनात. ना आता निकते आता म्हाका दिसता रोपवे सारको प्रोजेक्ट उबो करपाचे आसा ते सी प्लेन उबे करपाचे हे प्रोजेक्ट म्हणजे स्वागत करपा सारखे आसा. आणि गेल्या काही वर्षांत आमी कमी पडले ती गोष्ट खरी आसा म्हणजे सरकार त्या बाबतीन निश्चित कमी पडले. पण ह्या फुडल्या काळान म्हाका दिसता की ग्रामीण भागांत पर्यटन वाडोवपा जाय आणि त्या खातीर पणजी किंवा अशा किनारपट्टीनूच जो फोकस आसा तो फोकस चेंज जावपा जाय. इंटरलँड टुरिझम अशें आमी म्हणटा अनेक वर्सां पण प्रत्यक्ष ते दिसून येना. तेरेखोल सारक्या भागांत पर्यटन वाडीक लाव येता पण गोल्फ कोर्स हो ताजेर उपाय न्ही अशें म्हाका दिसता. कारण अदळ महाकाय जो प्रोजेक्ट म्हटलो तो असोच की एक खंयची तरी दिल्लीची कंपनी 1,00,000 स्क्वेअर मिटर जागेन हें करता. हांगा बेजीक पावर आमी सारके दिवं शकना, वीज सारकी दिवं शकना हांगरच्या उद्योगांक, व्यवस्थित उदक दिवं शकना हांगरच्या लोकांक आणि आमी गोल्फ कोर्स सारके प्रचंड प्रोजेक्ट हाडटा. सो पर्यटन सुद्धा जे विस्तार जातलो तो तेजो समान पद्दतीन जावपा जाय. एकीकडे खंय तरी 1,000 कोटींचो प्रोजेक्ट उबो केलो आणि दुसरे कडेन पर्यटन म्हणजे कितें ते आमकां खबरूच ना अशें गांवचे लोक म्हणटा. अशी स्थिती येवपा जायना. हांगर इतले ब्युटिफूल गांवागांवांत आतां स्पॉट्स आसा जे धबधबे बीन पावसान ते विकसीत करपा जाय अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे पर्यटनान सुद्दां आमी एक समतोल दृश्टिकोन दवरपाची खूब गरज आसा. ही गजाल जातली सुभाष बाब. आता पर्यटन मंत्री गोंयचो आसा, तुमी इतली तरी गोंयकारांक एश्युअर करपाक शकतात किंवा हो जो फोकस आसा हो डिसिप्लिन आनी सायंटिफीक फोकस आसतलो फॉर दी ग्रोथ ऑफ टुरिझम. हांव म्हणटा की गोंयची ब्युटी इतकी आसा संकल्पान सांगला तशें मॅन मेड पसून कांयच ना. हांगा नेचर मेड सगळें आसा. आमी ताका एक्सप्लॉयट करपाक शकलेच ना. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर ताजेर डेव्हलपमेंट आज पर्यंत कोणाक विजनच आयलें ना की इतकें पोटेन्शियल आसा तें कॅपिटलायज करया. थी मातशी मलमपट्टी करून तें सुंदर करया म्हणपाक काय ना. कितें आसा तें ती सोनेरी रेंव आसा ती किरण आसा तीच आमी झरयत आसात. हातूंतल्यान हें जायच ना, पर्यटन जायना. इंटरलँड टुरिझम हो एक बेस्ट कॉन्सेप्ट आसा. आमी पयले जर जायत पण प्रत्येक वर्सा आमी कॉन्सेप्टच आयकता ताजे मुखार कांयच जायना वचना. आयज म्हणजे सांग्या सारक्या ह्या 2 वर्सां खातीर हांवें खुबशे कश्ट घेतिल्ले आसात. सादारण 15-20 कोटीचे प्रोजेक्ट सांग्यार येतात. एक बरी सायट आसा. असलेच आयडेंटिफाय करपाक जाय. प्रत्येक आमदारान जर विजन दवरून केले जर जायत की आपल्या हातूंत भितर कितें आसा हे रानांतले वाठार जर सुंदर जातले जर जायत एखादे ट्युरिस्ट जो येता. आमी आयज ट्युरिस्ट जो बिचार नासता न्ही तो मजा करपा खातीर येता, तो ऐश आराम करपा खातीर येता. कांय ट्युरिस्ट हे सायंटिफीक रिसर्च करपाक येतात. तांकां निसर्गा कडेन आपलें नातें जुळपाचें आसता. ते 15-15 दीस रावतात, फोटोग्राफी करपाक येतात, अनेक अन्य कारणां खातीर हांगचो निसर्ग स्टडी करपाक खातीर येतात. अशे बरे डिसिप्लीन ट्युरिस्ट जे आसात तांकां गोंया भितर हांचे खातीर आमी कितें तरी करतले. एक्झॅक्टली हे प्रोजेक्ट्स आमी घेवन वचपाक जाय. सुरवात जाल्ली आसा आनी सुदैवान श्रीपाद भाऊ थी आसा म्हणटकच एक एफिशियंट मिनिस्टर तातूंत भितर आसा आणि तो गोंयचो आसा म्हणटकच हे प्रोजेक्ट्स निश्चितपणान चालीक लागतले ही एक मोठी उमेद आसा. दुसरो मुद्दो जो काडलो तो सद्गुरून काडलो खंय तरी उदक सारकें ना, लायट सारकें ना आनी अशी परिस्थिती भितर बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर फोकस कमी आनी लक्झरी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर फोकस चड हें जाता अशें दिसता. म्हणून आमी अशें डिमोरलायज जावन रावचे परस आमी लायट आसा ती खंयच्यान प्रोक्युअर करपाची हे इमिडिएट जावपाक जाय. म्हणून लायट सगळे हाडटले आनी ताजे नंतर स्टार्ट करतले हें जायना. वी हॅव टू गो टुगेदर सायमल्टेनियसली दोन्ही ऍक्टिव्हिटीज. सुभाष बाबू कन्सिस्टंट एकच आर्ग्युमेंट आसा. पयलीं हें करा आनी मागीर तें हें करा कित्याक सांगतात. बरोबर करया न्ही काय म्हणटा तो. ना फावटी अशें जाता की आमी हें कित्याक करपाक जाय आशिल्लें ताचे परस खंय एक रवींद्र भवन बांदलें जर जाय ते रवींद्र भवन बांदपाक कित्याक जाय आशिल्लो हो गटर पयलीं करपाक जाय आशिल्लो. हो एक आर्ग्युमेंट हें करिनाका करपाकच जाय आनी म्हणून ते दुसरो प्रोजेक्ट स्टॉप करून तुम्ही म्हणटा कितें गटर करपाकच जाय पण ताजे खातीर रवींद्र भवन करनाका. सद्गुरू ही गजाल पडटा. मोठे प्रोजेक्ट हाडपाक जाय ताका पूर्ण ब्लँकेट बॅन घाला अशें कोण म्हणिना. पण बेजीक लोकांची जर मत विचारून पळयलें तुमकां हें जाय काय हें जाय तर लोक सांगतले. ह्याच धर्तीचेर धारगळ क्रीडा नगरीक विरोध कित्याक जातालो हीच गोष्ट आशिल्ली न्ही ती. कारण ती शेतकऱ्यांची जमीन आशिल्ली, अशा प्रकारे ती घेवं जायनाशिल्ली. हेच कॉन्सेप्ट आशिल्लो. हांव कितें म्हणटा की विशय सुरू जालो पुला वयल्यान. जुवारी सारको पूल असुरक्षीत अशें आमी म्हणटा. उत्तर गोवा दक्षिण गोवा जोडटा, लिंक करता, पण अजून ताजे कांयच फुडें वचना. वेरेज मिरामार ते दोनाबाल 70 crore रुपीज आमी कॉन्क्रीट करता घालून रस्तो बांदपाक सोदता.
म्हणजे अशें कल्पनाच केल्यार हास्यास्पद दिसता आणि धक्कादायक. कसलो आसतलो काय म्हणून. आणि इतलो काय वायट नाशिल्लो तो रस्तो की तातडीन थंय आमी आतां 74 crore घालपाकूच जाय आनी बांदपाकूच जाय अशें म्हणून. म्हाका दिसता की तिसवाडींतलो हो एक जर परिसर धरलो तर आनी व्हडलो विकास खंय जाता अशें म्हाका तर दिसून ना. म्हाका दिसता की हांगाच आमचो चड कॉन्सन्ट्रेशन चल्ला आनी हांगाच सगळो निधी सरकारचो खर्च करूया अशा प्रकारे चल्ला, जे इफीक गरजेचे आशिल्ले त्या टायमार. परंतु आता सातत्यान येयल्ल्या दिसा ह्याच परिसरांत सिटीनूच हांगाच करपा जाय हे म्हाका चुकीचें दिसता. अनेक गांवांत वचून जर सरकारान घेतली लोकांची मतां जाणून तर कळटलें थंय बेजीक फॅसिलिटीज ना आनी त्यो गरजेच्यो आसा म्हणून. रस्ते रुंद ना आमचे कडेन. एक्सिडंट कित्याक जाता? कितलीशीच वयणां आसा प्रचंड महाभयानक, ती केन्नाच हें करूं ना, ताचेर लक्ष एप्लाय करूं ना. ते पयशे ते हाज्या पयलीं स्टडी खूब जाल्या, आमी सल्लागारूय नेमता, परंतु तांचेरूय खर्च खूब करता. परंतु आमी बेजीक प्रत्यक्षाक येनात. गोंयच्या सध्या 70 उद्योगांक वीज पावना. म्हणजे सरकार कशी कशी पावयता ती. संकल्प म्हाका एकच गजाल सांग, ही सगळी जर परिस्थिती पयली सुभाष बाबाचें म्हणणें एकच आसा की पयलीं लायट दी, पयलीं उदक दी आनी मागीर मांडवी पूल कर. हें आपल्या आर्ग्युमेंट घालनाका. ताजेर तूं सपोर्ट करता तांकां? ना हांव ना, कितें आसा बेजीक नीड म्हणटा ती पयली गरजेची आसा. हो लोकांक म्हणटा ते आमी काळखान धरूंक शकना लायट नासतना. आयज इतलो त्रास जावपाक लागला लोकांक. कितलीशीं वर्सां आतां पयलीं गोवोरमेंट आमचो येयलेल्याक आयज मेन प्रॉब्लम म्हणटा तो लायटीचो जाला, उदकाचो प्रॉब्लम जाला. आयज तुका सांगता आमचे असले वास्को अशे भागान आमी पळयता जे आमी इतलीं वर्सां थंय रावले, आमी केन्नाच इतलो त्रास पळोवन नासलो लायटीक लागून. आयज लायटीची 6 वरां 8 वरां लायट आसना, एक दीस फूल डे लायट आसना. दिसाक म्हणटा ते मिनिमम म्हणटा ते तुका एक 15 फावटी लायट वचोंक जाय. सो हेज्या फाटल्यान आजून पर्यंत बाबा कितें काम करता ते लायटीच्या फाटल्यान 2 वर्सां जालीं सरकाराक, आजून पर्यंत हेजे बाबा आमकां आजून पर्यंत लोकांक समाधान मेळना. आनी हे बारीक बारीक लोकांचे उलोवप आसा, हे लायटीचे आजून समाधान मेळना, उदकाचे मेळना. हे गेले 2-2.5 वर्सां जालीं तेंचे सरकाराक. तुमचे म्हणणें इतलें की बाना पूल पण मातशी लायट आनी उदक सारकें लायट आनी उदक पयलीं लोकांक सारकें दिया. मेन सी यू हॅव टू टेक सम प्रायोरिटी फर्स्ट. प्रायोरिटी शूड बी पॉवर अँड वॉटर. तेच्या मागीर आसा मायनिंग पॅकेज फॉर दस पीपल, इफेक्टेड पीपल. आणि ताजे उपरांत मांडवी पूल. तुम्ही मांडवी पूल बांधा न्हू. सध्या काय तू सारखी 3 प्रायोरिटीज दिता. प्रायोरिटी दिता. हे लोकांचे मत आसा, म्हाजें न्हू. तूं जशें सद्गुरून म्हटल्यार तुमी गांवांनी वचून विचार लोकांक, लोकां कडसून तुमकां हेच मत मेळटलें. बरें, म्हाका लास्ट सद्गुरूंतल्यान टायम सोंपला म्हजो. अच्छे दिन आएंगे ना, निश्चितच त्याबद्दल निश्चित आशावादी आसा. म्हणजे मोदी जोपर्यंत आसा सत्तेर तो एक डिसिसिव्ह लिडर हे मान्य करपा जाय. आणि त्यामुळे अच्छे दिन आने वाले है अशें अजून म्हणूं येता. अशें अजून म्हणपाक जाता. आशावादी आहा. कितने अच्छे दिन आएंगे? बहुत ही अच्छे दिन आने. बहुत ही अच्छे दिन आएंगे. अभी आ रहे हैं. तो बहुत ही अच्छे दिन. परसों तक बहुत ही अच्छे दिन आने. कल परसों तक बहुत ही अच्छे दिन आएंगे. म्हाका दिसता इतल्याचेर सुभाष बाबाच्या अच्छे दिन बिजली गुल दिल्लीचो तो स्लोगन चालू आसा. सो तू ताचेरच आसा. पण तो बहुत अच्छे दिन आने वाले. म्हाका दिसता ह्या नोटाचेर आमी थांबया. किती म्हणटात प्रधानमंत्री, किती घोशणा येता त्यो पळोवच्यो पडटल्यो. पण सुभाष बाब सांगता त्या प्रमाणे तरी ते खूब आशावादी चित्र दाखयतात. आणि जातले सगळे गजाली. इलेक्शना पयलीं बीजेपी म्हणटाली की मोदी सत्तेर आयलो की तुमचे चडांत चड जे प्रश्न आसात ते तडीक लायतात म्हण. कितले तडीक लागतात, कितले मांडवीची तिरार पावतात आनी कितले बुडटात हें म्हाका दिसता शेनवार पर्यंत कळटलें. तुमी आयले, इतली बरी मत मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. थँक्यू.